तांचेर सगळे मोगाची परमेश्वराचो चलयता तांचेर सगळे मोगाची वर्सोलानो स्वाचुर्गीचो आमचो देव आमचे फापयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाची पोटी सोमयता वर्सोलानो स्वाचुर्गीचो आमचो देव आमचे फापयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाची पोटी सोमयता सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेसू कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी केद भाशेन देवाक आर्गां दिवया ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत. आनी आयज आमी साद्या काळाच्या 17व्या आयतारान भितर सरल्या. जेजू आमकां उलो करता की स्वर्गीच्या राज्या विशीं आमकां आपोवणें आसा तें तो सांगून दिता. तर आमी खरेपणीन तयार आसात काय ह्या स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक? तर आयज ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेता आसतना जोण एकल्याच्या जिवितान काळजा मनान हो आमी उलो करुया. तेच परी ह्या मिसा भेटेन आमी जोण एकल्याच्यो गरजो दवरुया. आख्खो संवसारभर ह्या पॅन्डेमिकाक लागून कोश्टवता, हांगासर शिपडला, त्रासांक चापडला, तांचे पासत आमी ह्या मिसा भिटेन मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या, जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोन्यांनी आमी पातोक आदारला. तर ह्या पातकाची आमी दूख धरुया आनी सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोट प्रात. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक देवतान भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पळयता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya ka
स्वर्गार उंचोका आमच्या देवा स्वर्गार आसा आमी तुका नमन करता आमी तुका दिवस दिता तुझे मोहिमेक परतून दिता उनोद मोहिमा 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 देवा शांती सगळ्या मनशांक उनोद मोहिमा 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 देवा स्वर्गार उंचोका जेसू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागे तूं आयकसून या संसाराच्या सर्वोदारा मिलोशी करता पुतांका उनोद मोहिमा 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 देवा शांती सगळ्या मनशांक उनोद मोहिमा 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 देवा स्वर्गार उंचोका मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका जेसू क्रिस्ता मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या मोहिमा त्रिकोचे देवा उनोद मोहिमा 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 देवा शांती सगळ्या मनशांक उनोद मोहिमा 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 देवा स्वर्गार उंचोका आमेन 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 प्रार्थुया देवा तुजेर पातळतल्यांक तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकूट आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काल तोकतोल्या देण्याचेर दवरच्याक सोडतोल्या वस्तूचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू देशी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोट चलयताय सासनाच्या सासना राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी गिबेआन दोंगरार सर्वेस्परा सोलोमाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें म्हजें कडचें तुका कितें जाय तें माग आनी सोलोमान म्हणलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा डेवीड म्हज्या बापायचे सुवातेर तुजे सेवकाक तुवें राजा केलाय पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकलो तुवें वेंचून काडलोले पोटचे मदें तुजो सेवक जियेता मेजूंक लेखूंक जायना तितली ओड ही पडजा वायट बरें तें विवेकान वळखून पडजेची नीट करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर नाजाल्यार एदें व्हडलें तुजे पडजेक कोण चलयतलो सोलोमान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें तुवें इतलें मागलें आनी न्हय तुका लांब आंग ना म्हूण ग्रेसकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागली देखून तुवें मागलां तितलेंय हांव तुका दितां आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां त्या भायर तुवें मागूंक ना तें बी दितलो म्हणजे
खंयच्याच राजाक हे आदी मेळूंक ना तितलेय गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. जबाब. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. म्हणुया. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुजें उतर पाळचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या रुप्या भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली समोर्त. जबाब. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या चाकराक बसयला ते प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोनवालायेन म्हाका जागय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे समोर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. कित्याक ओपूत निर्बेल भांगरा परस तुज्या आज्ञांचो हांव चड मोग करता. हय, तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलतां. सगले तरेचे फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेता. उगडापे जावन तुजे उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक सोजमणी मेळटा. जबाब. तुजे समोर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांचे बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपले पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच विचल्यान. जे कोणाक ताणें आदी फुड्यान विचल्यान तांकां ताणें आपोवण्याय केला. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशीच मोहिमेवन केल्यान. देवाचे उतोरे. देवाचे उडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीचे राजाची गूट तुवें ल्हानाक उक्तें केल्या. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोर्गींचें राज शेतांत लिपयल्ल्या एका थेव्या पोरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता
आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कोडे आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कोडे आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी सुर्गीचें राज दोरयांत मारलोले आनी सोगल्या जिन्साची मासली दवरतले एके रापणे सारकें. ती बोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाट्यांतल्यान घालतात आनी उपकारोनात ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटोले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतोले. थंय सोगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लायतलीं. तुमी हें सोगलें समजल्यात? ताणीं म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सुर्गीच्या राज्याच्यो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. जेजू क्रिस्ताचें शिवोर्तोमान. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमी जेन्ना साद्या काळाच्या 17व्या आयतारान भितर सरल्या आनी आमचो नियाळ जावन आसा सुर्गीच्या राज्याचेर. आनी हो नियाळ कोत्ता आसतना आनी तुमकां सांगूंक सोदतां एक घडलोली घडणी एका इंग्लंडाच्या फामाद राजा विशीं. एडवर्ड आठवो हाची खरी खबर. एडवर्ड एका साद्या चलयेच्या मोगान पडलो आनी जेन्ना तो एक राजा कसो वावरतालो ताच्या इंग्लंडाच्या राज्यांत तेन्ना तांकां तांच्या राज्याची कांय कायदे आसले की ताणें साद्या मनशा लागीं काजार जावंक जायनासलें. जेन्ना एडवर्ड आठवो खरेपणी हे साद्या चलयेचो मोग कोत्ता ताका जाय आसलें ताचे लागीं काजार जावंक. ताची विसणूक आसली तर ताच्या मनांत जालें की कशे भाशेन हांव हें करूं. तेन्ना ही चली गुट्टा स्पोत म्हणजे डिवोर्सी आसली पूण तरी आसतना ताचें मन जालें की ताचे विशीं काजार जावंक आनी तो अमोर उरलो. कित्याक ताणें इतलें राज्याचें जेन्ना तो राजा कसो वावरतालो तें सोडून दिलें आनी ह्या साद्या चलये लागीं काजार जालो आनी ताचें नांव आजून पासून अमोर उरलें. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी जेजूच्या सुर्गीच्या राज्या विशीं वाचलां आनी जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत 3 घडण्यो आमकां सांगता. पयली घडणी आमकां एका थेव्याची. थेवो जेन्ना एका शेतकाराक हो थेवो मेळटा तेन्ना तो त्या शेतांत व्हरून लिपोयता आनी जाय त्या वेळार तो विकून ताचें उदीक तो मोल करूंक सोदता. दुसरें आमकां मेवता एका मोतयाची गजाल. जेन्ना एका मनशाक हें मोती मेळटा तो आपलें जिवीत के भाशेन खुशालकायेन बोगता की आपल्याक हें मोती मेळ्ळां म्हूण. आनी तिसरे सुवातेर आमकां पळोवंक मेवता की एका खारव्याची गजाल. जेन्ना एक खारवी रापूण मारता तेन्ना ताचे सोगले नुस्तेकार खारवी
ही बोट घेवन व्हडें घेवन दर्याचे देगेर येतात आनी सगळें नुस्तें सुटावें कोत्तात. हांव जेन्ना गेल्ल्या सुमनांत एका वेळेर गेल्लो हांवें पळयलें कशे भाशेन हें नुस्तें सुटावें कोत्तात तें आनी बरें बरें नुस्तें एका पाट्टुल्यांत घालताले आनी दुसरें वायट नुस्तें तें भायर उडयताले. आनी तें सादें उदाहरण जेजू आपल्या शिसांक सांगता आनी हेंच तें उदाहरण जोण एकल्याक आमकां आयच्या समाजांत. कित्याक जायते पावटी आमी समजतात स्वर्गीचें राज आमकां ह्याच संवसारांत मेळटलें म्हूण. ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो, स्वर्गीचें राज जावन आसा एक थेवो हो जेजू आमच्या जिविताचो. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत बरें तें आपणायता, बऱ्यो देख आमी दुसऱ्यांक जाता, बरें क्रिस्ती तत्वांनी आमी जियेता, तेन्ना हो जावन आसा आमकां हो स्वर्गीचो थेवो स्वर्गीच्या राज्याचो. आमी कशे भाशेन कितले पावटी हो वगडायता काय, आमी ह्या इबाड जाल्ल्या नुस्त्या परी जाल्या काय हाचेर आयज आमी विचार करुया. जायते पावटी आमी आमचें जिवीत असलें करूंक पावता. आमी ह्या संवसारांत गुल जाल्लीं आसा. संवसारांत आमकां जायतें बरें बरें मेळटा तें आमकां बरें दिसता, पूण जगजगता तितलें सगळें आमकां सारकें न्हय. आमी खरेपणी जेजूचेर आमचो विस्वास दवरून आमी फुडें वचूंक जाय. हेंच करूंक आमकां जेजू आपयता. मोगाच्या बाब भयणो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा, जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपली येवजणे पोरमोणे आपयल्यात ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जेता तेन्ना आमी बऱ्या तत्वांनी देवाचो खरेपणी आमी मोग करूंक जाय. आनी कशे भाशेन आमी हो मोग कोत्ता काय, आमच्या जिवितांत देवाच्यो आज्ञा आमी खरेपणी पाळून घेता. आमी दुसऱ्यांक बरो आमी तांच्या जिवितांत आज्ञा करूंक दिवंक पावता, तेन्ना आमी स्वर्गीचें राज जोडूंक पावता. मोगाच्या भाव भयणो, जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत फसवता, कित्याक आमच्या जिवितांत देव ना जाला. आमी ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जायतीं उचांबळान जियेता. केन्ना काय कोरोना काबार जातलें, केन्ना काय आमी हे मिसा भेटेन वांटो घेतलो, केन्ना काय आमी जेजू आमच्या जिबेर घेतले, असलो विचार आमच्या जिवितांत पडलेलो आसा. कांय जाणांच्या जिवितांत कांयच पडोन गेल्लें ना, देवाक विसरलो आसा. मीस जेन्ना आमी आमच्या ऑनलायनीचेर कोत्ता तेन्ना तें आमी पळोवंक लेगून विसरता. पयत पुस्तकाक विसर दवरलेलो आसा आनी सांडून दिल्लें आसा, आनी तेच भाशेन आमी देवाक सांडून दिल्लो आसा. आयज जेन्ना आमी हे मिसा भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमच्या जिवितांत नदर मारुया, कशे भाशेन हांव स्वर्गीचें राज जोडूंक सोदतां काय, केन्ना काय म्हजो जीव देवाचेर आदारलेलो आसतलो काय. आयज आमी हाचेर विचार करुया. तेच भाशेन पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेवता, जेन्ना सोलोमोन आपल्या जिवितांत देवाक वळखता तेन्ना देव ताच्या जिवितांत बऱ्यो उजवण्यो दिता. कितें बरें आनी कितें वायट तो तांकां सांगूंक दिता. तेंच आमकां आयच्या दिसाक करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. तर ह्या मिसा भेटेन आमकां केद भाशेन हीच कृपा ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. सगळीं उबी रावया, सगळीं बारबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोरपयदार बापाक, स्वर्गांत विचार वचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्रात्मे ओरिगोन समलो, आंखवान मरेताय समलो, पोंच पिलाता काल थाने कोसुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मतेन देवलो, तिसऱ्या दिसा मेरेन जिवन जालो,
स्वर्गार सोडलो सूर पतितार त्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवान मेल्यांची मृत्यूबीर तो करूंक येतलो सतमतां पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या बाबयनो देव आमची मागणी आयकता आनी आमकां केद भाशेन कुरपेन बोत्ता. आमी ह्या दिसा आमच्या आख्या संवसारा पासत मागुया ह्या कोरोना वरवीं जायत्याच्या जिवितांत उचामोळे वाडलोली आसा. केन्ना काय हें दुयेंस पयस जातलें, केन्ना काय आमकां बरो वावर मेळटलो. आमी केद भाशेन तांचे पासत मागुया. तेच भाशेन जीं घरांत आसात, पिड्येंत आसात, जांकां बरी भलायकी ना तांचे पासत मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही आमची कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. केद भाशेन ती दोयेन तूं आयकून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना पेटयतना आमी गायन करुया. C38 पेज नंबर 44. C38 पेज 44. Sorres por assistir a nossa animação de Aldarma de Antanilei. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार करा प्राकोशे तुझा मोइबो पूर्वत करो शुभ सगळ्यांदियो तुकाच बाबा सोर मोचे पिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर मोचे तुझे स्नेह काशेले तुकाच बाबा सोर मोचे पिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर मोचे तुझे स्नेह काशेले. म्हज्या बाबयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे राखी पवित्र सभेच्या आदवाक सुरस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वंपता. ती तूं दोयन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयुपाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानूंक. पातोक मात सोडून हेर सोगल्यांक आमचे गोटींत जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu
बापा खरोच तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूण परगोटुया. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगाती भाग्योन दोमडुतां, भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सोड तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या बाबयनो, आयज जेजू आमकां स्वर्गींच्या राज्याची नियाळ करूंक आपयता आनी आमकां तो स्वर्गीचो जेजू देवो म्हूण आमकां दाखोवन दिता. तर ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी ह्या संवसारांतली न्हय पूण स्वर्गीच्या राज्याची मनशां म्हूण दाखोवन दिवंक ह्या संवसारांत आमी देवाचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक आमी वावरुया. तर ह्या मिसा बेटेन ह्या मागण्या वरवीं आमकां कृपा बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशें ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पुणच्या पयस शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण म्हणटा शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सोदां घाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर चोरून म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्त प्रसादाकन गायन करुया. D40 पेज नंबर 69. दोयाळ ती सुभागी तांकां दोया मेळटली. काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरा मोर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरलोला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. तांचे वरवीं सासनाचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन करुया. F21 पेज नंबर 95. F21 पेज 95. जिविताच्या उंड्याक वचना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविताक वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतलिया. एकामेकान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविताक वाटेर तूं आमकां सांबाळ